माय मगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. बांदोड्या विजेची चोरी, थळाव्यांनी केली पोलीस कागाळ. अंडरग्राउंड केबलिंग करपी कंत्राटदाराचो पराक्रम. म्हणटा वीज मंत्र्यान सांगला, लोक फुरियोज. पोळे आडखल्या 40 मीटर लांबायेची ट्रॉली येरादारेत हाडटली आडमेळी. मुळात अशी रस्त्यातल्यान ट्रॉलीक परवानगी दिलीच कशी? थळाव्यांनी उक्तायले तिडक. काणकोण खोतीगांव जर्सी गोरवांक घालपाच्या तणाक उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागलो हुलोप. गोरवां खावड आनी पायपाचो लासून गोबर. आणि आतायच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केबल घालपाचे सरकारी कामां करपी कंत्राटदारच जेन्ना विजेची चोरी करता तेन्ना तो वादाचो आनी चर्चेचो विशय जावन रावता. बांदोड्या क्रॉस ड्रेनेजीचें काम चल्लां, पूण ते खातीर कंत्राटदारान स्ट्रीट लायटीच्या वायरींक गांथना घालून वीज कनेक्शन घेतलां. थळाव्यांनी अंडरग्राउंड केबल घालपी कंत्राटदाराच्या विरोधात पुलीस कागाळ केली. तुम्ही कितेंय करात, आपूण पळोवन घेता, कंत्राटदारांक खंय वीज मंत्र्यान सांगला. बांदोडकार सांगतात, ऐका. इलीगल क्यों कर रहा है? क्यों इलीगल कर रहे हैं? लाइट डायरेक्टली लाइट ले सकता है तुम? तो क्या करें सर हम? किसने किसने तुम्हें लेने के लिए? हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्टर है वही बोले हैं। नहीं, नाम क्या है कॉन्ट्रैक्टर? मोहन सर। मोहन सर. उसने बोला लाइट इलीगल लेने के लिए. अब किसी के घर से तो ले नहीं सकते हैं। तो जनरेटर नहीं है? कॉन्ट्रैक्टर क्यों लिया? कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया? कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया? अब सर हम लोग तो मजदूर हैं सर, हम लोग का जैसे बोले ना, तुम तो अभी सुपरवाइजर है ना, इधर का सुपरवाइजर तुम है ना? सुपरवाइजर नहीं है सर। हाँ, कौन है तुम? लेबर है। लेबर है और डायरेक्टली लाइट ले सकता है? ऐसा कैसा ले लिया तुमने लाइट? वायर ऐसा टच कैसा किया तुमने? किसने, मिनिस्टर ने बोला है? किसने बोला है? नहीं सर, मिनिस्टर साहब ने हाँ, कौन कौन किसने बोला है? हमारे सर बोले कि उधर किस होगा तो ऊपर से ले लेना। और एक्सीडेंट हुआ तो होगा तो? किसी की गाड़ी पे लाइट गिर गया तो वायर? तो सर यहाँ पर हम लोग नहीं, अभी तुम इधर है, ये गाड़ी पे गिरा तो किसी को शौक आया तो, किसी को कोई मर गया तो? ये वो तो जब होनी का टल तो नहीं सकता अभी। कैसा ये होनी है क्या? ये होनी है? नहीं ये तुमने लगाया है? लगाए हैं इसके हाँ? लिए तो यहाँ पर एली टाइम है। हाँ, एली टाइम है यहाँ पर कि किसी के कुछ हो ना। क्या होना? अभी किसी काम को कर रहे गिरे तुम, ना। अभी तुम काम कर रहे हो, बोल के गिरेगा क्या तुम्हें? नहीं सर, हाँ? बोल के तो नहीं गिरेगा। हाँ, तो कोई मरेगा तो क्या करेगा? एक लाइन लिया। तुम उसको पे करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर करेगा? अब नुकसान होगा तो कॉन्ट्रैक्टर ही सभी जगह पे कर रहा है ऐसा लोग, हैं? सभी जगह पे ले रहा है ऐसा। अब सब जगह पर काम हो रहा है तो वो लोग घर से तो नहीं लेके आएंगे ना। हाँ. तो जनरेटर नहीं आपके पास? जनरेटर आपके पास नहीं है। तो आपके पास जनरेटर होना चाहिए ना। ये काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया तुम लोग, तो एक जनरेटर होना चाहिए कि ये इसके लिए काम करे, या टेम्परेरी लाइट लेना चाहिए। ऐसा चोरी का लाइट कैसा ले सकते हैं आप लोग? हाँ, ये चोरी करके क्या कह रहा तुमने? नहीं ठीक है, तो सर के बोलते हैं कि काम रोक दे रहे हैं। अब जनरेटर की हाँ, व्यवस्था कोई रुकता नहीं तुझे काम रोकने को कोई बोलता नहीं. तुम ये जो पावर चोरी कर रहा है, इसके ऊपर क्या बोलेगा तुम? सर हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बताइए। ये तो पावर चोरी है ना. इंचार्ज को बुला थोड़ा. कारिवाडो बांदोड्या भुईगत केबलिंगाचे काम चल्ला. कंत्राटदार जनरेटर वापरिना. ताणे चक्क वीज चोरपाक सुरवात केल्या. लोक म्हणटा आमी अशी खांब्या वयल्यान वीज घेतली जाल्यार केस घालतात. पण हो कंत्राटदार दिसा उजवाडा लायटीची चोरी करता आनी वयल्यान वीज मंत्र्यान भिवपाची गरज ना म्हण सांगिल्ल्याचेय सांगता. आयकात थळाव्यांचे थेट आरोप. हे तुम्ही पळयता आसतले हांगा इल्लीगल लायट जी आहा ती इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून घेतलेली आसा. आनी ती चोर म्हणजे सांगचे म्हळ्यार चोरून घेता. एका कनेक्शन हेजे टेम्पररी कनेक्शन बीन काय ना, जनरेटर काय ना. आख्खी जी पळय लायन आसा हांगा बांदोड्या पंचायत किंवा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती सगळी इल्लीगल करून तेणी लायट घेवन हे वर्क काम चालू दवरलेलें आसा. क्रॉस ड्रेनेज कळ्ळें न्ही, हें काम करता हे कळ्ळें. आनी आमी जर केन्ना सांगितलो हेंकां जाल्यार हे पुलीस कंप्लेन करता आमचेर कळ्ळें. आनी हे चोरता, प्रत्यक्षान चोरता. हांवें आतां कंप्लेन केल्या पुलिसांक. ही आतां हांगच्यान गाडयो क्रॉस वयताले, पयर थंय गाडी गेली, ताका आपटली आनी ते गाडयेर पडली लायट कळ्ळें न्हू. तेन्ना बरें जालें की लायट नासली
तेन्ना तांकां करंट येवपाचो शक्यता आसली कळ्ळें न्हू. जाल्यार हे हांकां सांगल्यार सुद्दां हे काडिना आनी सांगता आमकां पावर मिनिस्टरान तशीच ऑर्डर दिल्ली आसा म्हणून कळ्ळें न्ही की तुमी कितेंय करा आपूण आसा एवेलेबल. तुमकां जाय ते कसली मनमानी करा आपूण एवेलेबल आसा. पूण एक्च्युअली हें काम करपाक जनरेटराची गरज आसा न्हू. हय हे काम करपाक लागून जनरेटराची सामकी गरज. नाल्यार ते तेणी टेम्पररी कनेक्शन घेवचें पडटा कळ्ळें न्हू. तशें कांय घेवना. तशें कांयच घेवना. म्हाजे अंडर RTI सुद्दां म्हाजे कडेन हें आसा तेजें. आनी कितें इश्यू कितें वा इश्यू म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार हे पळय हे हांगा इलेक्ट्रिसिटी इनलिगली वचपाक चालू आसा हांगा एमबी हांगा परमिशन दिलं कोणी हांकां परमिशन दिलं कोणी. हे आतां PWD हेजे आमचे इलेक्ट्रिसिटी मार्फत हांगा अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसा पळय ते इल्लीगल कट करपाक रोड. हे रोड कटिंग चालू आसा. तेंचे डायरेक्ट कनेक्शन खंय घेतलां कोणाचें परमिशन घेतलां इलेक्ट्रिसिटीचे डिपार्टमेंटान परमिशन घेतलां काय तेंचे डायरेक्टली इनलिगल केलां. मागीर चोरता लायट. हे आता जी लायट जी आसा इलिगली चोरून हे करता आणि आमकां ही बिलां पे करची पडटा. जो पावर आसा तो आमचो इन्क्लुडींग करून मागीर शेअरिंग जाता सगळ्यांक. ही सगळी चोरबाजार चाललो आसा हांगा ही आमच्या उंडेर एरियेक. हे आतां पळय तुमी सरळ पळयात हे आतां इलिगल हे आमी करी जाल्यार आमी भितर पडटले आनी आमची समज एक थोडी समज बिल पेंडींग उरल्या तर आमकां लेटर येता डिस्कनेक्शनाची. आतां हेंकां जबाबदार कोण. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयच्या रस्त्यांचेर प्रवास करतना नामजप करचो पडटा. अशा रस्त्यावयल्यान पोळ्यां 40 मीटर लांबायेची ट्रॉली पावल्या. जाणें कोणें ट्रॅफिकेचो विचार करिनासतना ही ट्रॉली धाडल्या तेका काणकोणकार वगीर रावचे नात. काणकोणचो एक्टिव्हिस्ट जनार्दन भंडारीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. कारवार सावन गोंयांत येवपी गुजरातांतली 40 मिटराची ट्रॉली काणकोण पोळ्या थांबल्या. येदी मोठी ट्रॉली कशी व्हरपाक दिली. लोकांक जिवाक भंय आसा. मुखार करमल घाटार अपघाताची शक्यताय आसा. ही ट्रॉली कशीच मुखार धाडपाक जायना. जनार्दन भंडारीन सरकाराक खर शिटकावणी दिल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. कारवार साकून गोंयाक वचपाच्या पोळे चेक पोस्टाचेर येदी व्हडली एक लॉरी आसा आनी ती गोंयाक वचपाच्या तयारीन आसा. खंयच्याय परिस्थितीन ती भितर वचपाक शकता. हेच्या फाटीं जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो जेन्ना भितर वयताले त्या वेळाचेर वाहतुकी खातीर बरेचशे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाताले. गोंयचे पुलीस जे आसा पाळक्याच्या फाटल्यान कितें तरी लांब तोणे किंवा बारीक जरी स्टेजीचे पड्डे जरी किंवा फायली जरी उरले जाल्यार तांकां हाडून ताला मारता. पूण येदी व्हडली गाडी कशा पद्दतीन सोडटले हो मोठो प्रश्न आसा. ह्या फाटल्यान जो फाळको आसा ताच्या फाटल्यान जवळ 3 मीटर लांब ताची जी गाडयेची लोखणाची वस्त आसा ती आसा. जाल्यार टायराच्या फाटल्यान तो फाळकोच जवळ जवळ 2 ते 3 मीटर इतलो लांब आसा. म्हणजे एकंदरीत जवळ 6 ते 7 मीटर लांब गाडये परस फाटल्यान वस्त लांबिल्ली आसा. ही गाडी हैदराबादसून येयल्ली आसा अशें आमकां कांय जाणांनी सांगलां. पूण ही गाडी रजिस्टर्ड आसा ती आमचे PM नरेंद्र मोदी ताच्या राज्यांतली म्हणजे गुजराताकून आयिल्ली आसा. आनी येदी व्हडली गाडी ही काणकोणांतल्यान वयता आसतना अरुंद रस्त्याचेर खास करून करमल घाट सारख्या रस्त्याचेर कशा पद्दतीन ती ट्रॅव्हल करतली हो तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न. सरकार बारीक लोकांक त्रास करता तोणे व्हरतना किंवा माटवाचें सामान व्हरतना. जाल्यार ही येदी व्हडली गाडी सरकार ती गोंयच्या रस्त्यार सोडटले काय कितें आनी जर तर सोडिना जाल्यार ही गाडी मुखार कशा परिस्थितीन वयतली हो मोठो प्रश्न. गोवा कारवार बॉर्डर आसपती पोळ्या हद्दीचेर आसात आनी आमकां काल एक राती इन्फॉर्मेशन आयलें आमच्या टिमीक गॅझिना वॉरियर्सांक एक व्हडलोसो ट्रेलर आयिल्लो आसा आनीक तो भितर सरपाच्या वाटेर आसा गोंयच्या हद्दीत सरपा वाटेर आसा. तेन्ना तो खंयच्या बस भितर सरलो न्ही कितें तर जावं शकता म्हणून अपघात जावं शकता कॅज्युअलिटी जाता. ताका लागून तुमी वचून मातशें थंय पळयात आनीक ऑफिसरांक विचारात म्हणून बाबा तुमी हाडटले भितर घेतले काय ना. ताका लागून आमी सगळी आमची टीम आसा ती आज आमी पळय स्पेशल गेली आमी हो ट्रक पळयलो ऑलमोस्ट 40 मिटरा भायर 40 मिटर लांब ट्रक आसा आनीक तो टायराक जेन्ना हो तितलोसो भायर आसा आनी जे बॉडी आसा पळय बॉडी कडच्यान 10 फूट भायर आसा. आतां आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटाचे RTO आसा पळय ते आमची समज कोण बाबा घरा खातीर कितें सामान हाडटा एक समज हेचो मेजाचो खूर समज भायलो न्ही ताका 5,000 फायन मारता. आनी ह्याच गाडी खंयच्यान आयल्या हैदराबादान आयलो मागीर एकदा मागीर हांव म्हणटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्ट सरफेस ह्या लोकांना कांयच ऑब्जेक्ट केलें नाका म्हणटा हांव. आज पर्यंत हांगेर तो ओके आसा देवादेन बरे भशेन तो पावला. आमच्या गोंयच्या हद्दीची मुखार वयतले हो त्रासदायक आसतलो आमकां लोकांक. आमकां ट्रॅफिकाक जावं ते कसलो ट्रॅफिक जावं तो 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर जावं 6 व्हिलर त्रास जातलो. आनी आज आमची तुमकां खबर आसा रोड आसा ते कशे आहा ते. आज आमचे जे रोड्स आहात
ते जागे जाग्यार आमचे पूल आसा धाकटे ते पोर्तुगीज घालीन पूल आसा आनी ते अशी कितली कोमकोत जाल्ली आसा हो ट्रक आमचे पूल पसून कवर करूं शकता आनी मागीर हाडात ह्या आतां परिस्थिती हे प्रेझेंट पळय रस्तो आसा पळय तो आमकां ट्रॅफिकेक आमच्याच लोकांक वाहतूक करपाक फिट ना. मेजर प्रॉब्लेम खंय जातलो असो दिसता? मेजर आतां सारको पुळयासर शारांतलो मेजर प्रॉब्लेम भुमीपुरूश देवळा कडेन शारांतलो तो जेन्ना मुखार मागीर वयर करमाल घाट चडटा म्हणल्यार इवन भायरचे सगळे कडेन आसतो अप टू कुंकळी कितें त्रास आसा खंयच्या परिस्थितीत वचूंक शकना. ताका लागून खंयच्या ऑफिसरांनी कितें तरी करून भितर धाडपाचो सोडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी ताका वगीर रावपाना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, गौतमी गांवकर आणि भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवप्रांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सामान्य घरांतलो मनीस म्हण पुलीस सोद घेवपाक रस दाखयनात. तोच जर आमदाराचो पूत आसलेलो जाल्यार सगळी पुलीस यंत्रणा धांवपळ करतली आसली. पुलिसांचे बाबतीत थळाव्यांनी अशा उतरांनी तिडक उक्तावप खंयच्याच पुलिसांची फितां वाडोवपी गजाल न्हू, पूण हरमलकारांनी उक्तायल्या. पळयात. खालसावाडा हरमलचो 48 वर्सां पिरायेचो प्रदीप बाबू माजी बेपत्ता आसा. 14 तारखेक सकाळी घरांतल्यान भायर सरोन गेल्लो तो अजून घरा येयलो ना. घरच्यांनी 15 तारखेक पुलिशेंत कागाळ केली, पूण पुलीस ताका सोदपाक अजिबात रस दाखयनात म्हणत घरच्यांनी पुलिशेंत वचून तिडक उक्तायली. थळाव्यांक पुलीस किंमत दिनात अशें लोकांनी मिडिया मुखार सांगले. पळयात 3 म्हयन्या आदीं सरकारान लोकसेवेत रुजू केल्ल्या पुलीस स्टेशनाची विश्वासार्हता. तो घरांतून भायर गेलो 4 दीस जाले, पूण पुलिशेन 4 दिसासून अजून कांयच करूंक ना. आनी आतां ज्या वखदार आमी मोर्चा घेवन येयलो त्या वखदार पुलीस ह्या जालें. आतां महाराष्ट्रान तेंच्यांनी सगळ्यांक इन्फॉर्म करूंक जाय. जर गोंयाची गाडी महाराष्ट्रान भोंवता हेंच्यांनी इन्फॉर्मच करूंक जाय, ते धरतले कशें. आतां म्हाका सांग, हे हयसर आडये रावतात हेचेर आनी आमकां लोकांक त्रास करतात. आनी ही जी केस आसा 4 दीस जाले, जर ते व्हडले MLA हे नाचतले असले पुलीस तेंच्या फाटसून. आयज गरीबाची अशी परिस्थिती आहे पुलीस स्टेशनाची. गरीबाक हेल्प करिना. आमी तितले पयशे घालना न्हू. आमी आतां 4 दीस जाले आमच्या पोटान वच ना. आमचो भाव तो हे जर तेच्या कोणाचे जर आसलेले जाल्यार ते धांवतले आसले रोखडो सोडून. सादी तांकां टू व्हिलर मेळना. तांकां हे पुलीस आसा ते 2 व्हिलर मेळना. आतां केप्यां अख्खे वाटेक पुलीस आसा सगळ्यांक हाडोवपाक. कोण मनीस सोडून घाल 2 व्हिलर मेळना तांकां सादी. ताका आमी क्वेश्चन केला पयलो की तुजो CDR रिपोर्ट पावला काय. तो म्हणटा तेंच्यांनी धाडूंक ना. एक्चुअली हेंच्यांनी नॉर्थ एसपी कडेन फॉलोअप करा. तो CDR रिपोर्ट ना. दुसरे आजरा जे आसा पळय त्या एरियेक तो गेला थंय फुटेज दिसता, पूण ताका आमी हे केली रिक्वेस्ट त्या पुलीस स्टेशनान आमचे कोण कोण केल्ले तेंच्यांनी सांगले फुटेज आमी दिवंक शकना, हेंचो रिपोर्ट येवपाक जाय. तेंचो रिपोर्ट ना. आयज 4-5 दीस जाले तेंचे कांय फॉलोअप ना. ते आतां सांगतात आतां आमी टीम धाडटा तुमकां जाल्यार तुमी वांगडा या. हे कितें हे आन्सर? टीम ना मनीस कितें म्हणटा. त्यांना लोकांनी भोव केला त्यांना तो सांगता आमची टीम धाडटा म्हणून. अरे पण 4 दीस जाले तुम्ही केलेत कितें? आता एक खुणीक मारलो जाल्यार 24 वरां भितर तुम्ही धरता. ड्रग्साची केस पासून तुम्ही 24 वरां भितर खिगडे हैदराबाद राजस्थान तिकडे वचून घेवन येतात. जाल्यार हो भुरगो एक गोंयची रेजिस्ट्रेशन जाल्ली गाडी तुमकां जर मेळना आनी तुमकां 4 दिसांनी रिपोर्टूय ना जाल्यार तुमी गोंय हांगेले महानगराचे पुलीस स्टेशन करता तरी कितें? कोणाच्या दबावान काम घेतात तुमी? ते तरी आमकां कळोवंक जाय. नाल्यार तुमकां आमदाराचो थंय भाव जावो ते तरी आमकां कळोवंक जाय. आमी ते आमदाराचे मनीस न्हू. मागीर तुमकां दिसता गाडी ती जंगलान भोंवना, रस्त्यारच भोंवता. रस्त्यार गाडी एक माणुसकीचे दिसते. जो मनीस आता भुरगो काजारी जातलो तो भुरगो आहा ताका तेजी भाव भयणां जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनार जाल्यार 4 दीस तुका लागता इन्क्वायरी करपाक. महाराष्ट्रान निगडे कोलमार जाल्यार ते सांगतात कितें आमचे येना म्हणून कांयच रिपोर्ट येवंक ना. हेल्प करिना म्हणटा. पोलिसाचो रिपोर्ट आमकां लागला. रिपोर्ट दाखयलो ताका पोलिसाचो रिपोर्ट आमकां दिलो तो. अरे म्हणजे पोलिसाचेर आमकां कितें येवंक ना म्हणटात ते. 24 वरां भितर रिपोर्ट पावता आमी म्हणटात आमी तेंच्या रिलेटिव्हाच्या कॉन्टॅक्टान आसा. कॉन्टॅक्टान आसा म्हणजे ते रिलेटिव्ह बॉडी फोन करताले, फॉलोअप करताले खंय पावले कितें. तेंचो विशय वेगळो, पण हे सांगतना हेंचे स्टायल सांगपाची वेगळी आसा. तुमचे कितें रिलेटिव्हाच्या जे कॉन्टॅक्टान आसा ते सांगतात तशें कितें.
महाराष्ट्रातल्या आजरा ह्या वाठारात खंय प्रदीप माजी दिसलेलो. थंयच्या पुलिसांकडेन सीसीटीव्ही फुटेजय आसा. पूण गोंय पुलिसांनी सोपस्कार करूंक नाशिल्ल्यान आमी दिवपाक शकनात अशें खंय हरमलकारांक थंयच्या पुलिसांनी सांगले. लोकांचे सेवेत सरकारान नवे पुलीस स्टेशन दिले खरे, पूण ते एक्टिव्ह ना असो आरोप जाता आसत जाल्यार सरकारान ताची गंभीर दखल घेवची पडटली. आंबोली हेचेर पावलो चेक पॉयंटाचेर तेंच्यानी आमकां फुटेज दाखयली. गाडी क्रॉस जाल्या आमी तांकां आजरा स्टेशना वयल्यान तो पावस तेवटेच बायपास जाला की दाखय म्हणजे ते आमकां अलावड ना. कित्याक अलावड ना? फुडल्यान आमकां हरशीं फॉरवर्ड जावंक जाय केस ना. तुमी लेटर घेवन येवंक जाय की आमकां दाखय म्हणून सीसीटीव्ही फुटेज. तेमकां दाखयना जालें तेणी क्रॉस केलें की ना ती कळना फुडें. तरी आमी बाळू मामा वचून येयलो, रातभर ते भोंवलो आनी येयलो. फॉरवर्ड जायना केस. ना तेच सांगू आता केस म्हणतात ते 4 दीस जाले केस फॉरवर्ड यांच्यानी स्वतः किती फॉरवर्ड करून जाणार पोलिसांनी काय आता मोर्चा येयलो तेव्हा आता त्यांनी बसयले तेंच्यानी सगळे आता केला. हे 4 दिसांक तेंच्यानी कांयच करूंक ना. आणि 13 सांगतात की आमच्या व्हॉट्सअपाचेर फॉरवर्ड जाल्ले प्रत्येकाच्या ग्रुपान व्हॉट्सअपार फॉरवर्ड जावन फायदो काय? कॅमेराचेर येवपाक जाय ती गाडी क्रॉस जाल्या आजरे काय ना ती. आणि वयता वयता हरमलकारांनी नव्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाची पारखय केली, ज्या पुलीस स्टेशनाची स्वता मुख्यमंत्र्यान तुस्त केल्ली. आयकात पेडणेकारांची उतरां. की आज 24 वरां भितर तेंच्यांनी ताका सोदून हाडचो ना जाल्यार हेचे फुडलें डिसिजन आमी घेतले आनी सगळे जाण हांगा बसतले म्हणून पुलीस स्टेशनार. हे पोलीस स्टेशन बंद मागीर. आणि पुलीस स्टेशन नाही जाल्यारूच आता ही पहिलीच केस ही. पोलीस हे बेस्ट पहिली केस ही ती ताका सॉल्व जायना जाल्यार एक खेका येवन बसला हांगा. हेंका बरी आव्हान मेळ्ळा आमदारूच जावं घेवन खानात ते आमदाराचो भाव लागता का? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि सानिका नागवेकर. राज्यात बेमौसम पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान चडशा लोकांक लुकसाण सोंसचें पडलां, खास करून शेतकारांक. काणकोण खोतीगांव पंचायत वाठारांत जर्सी गोरवांक घालपाच्या तणाक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो पेटलो, जाका लागून खावड तशेंच शेतात आशिल्ले मशीन आनी पायपांचोय लासून गोबर जालो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या गोंया मान्सून पावचो आसा तरी पूण कांय कडेन पावस पडपाची सुरवात जाल्ली आसा आणि कालूय गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या भागात भरपूर प्रमाणात पावस पडलो आणि पावस पडलो उपरांत सगळ्या कडेन थंड जालें. पूण खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या शांताराम देसाई ह्या मनशाच्या जे जर्सी गायी आशिल्ल्यान ते पालो पाचोळो तयार करपाच्या ज्या बागायतीक उजो लागलो आनीक खूबशें नुकसाण जावन गेलें. हाचे फाटलें कारण इतलें की हांगासरच लायटीची वायर आसा. जेन्ना काल पावस आयलो त्या वेळाचेर भरमसाट वारोय आयलो आणि त्या वाऱ्याचेर बरेचशे आजूबाजूची झाडां हेलकावे खावपाक लागले आणि ती तारीक लागली आणि ताजे उपरांत शॉर्ट सर्किट जालें आणि त्या उज्यान बाकी कडेन सगळ्या कडेन पेट घेतलो. जवळ जवळ ह्यो कितलोसो तागेलो हांगासर गायी खातीर स्पेशली जर्सी गायी खातीर जो पालो तयार केल्लो तो पूर्णपणे पालो जो आसा तो करपोन गेल्लो आसा आणि त्याच बरोबर हातूंकच मोटर दवरपा खातीर एक घर आशिल्लें आनीक ते मोटरा पायप बीन आशिल्ले ते पायपूय उजो लागून गेले जाल्यार ताचे हे मोटर जे दवरपाची जी घर म्हणजे झोपडी आशिल्ली ती सुद्दां पूर्णपणे करपून गेल्लेली आसा. हांगासर कांयच ना. ताका लागून ताका सुमार 50,000 आसपास नुकसाण जाल्लेलें आसा. सरकारान ह्या घटने कडेन गंभीरतायेन लक्ष घालचें आनीक जे फार्मर लोक आसा जे खरेंच कश्ट करता आपल्या फ्युचरा खातीर त्रास काडटा अशा मनशां खातीर सरकारान आधार दिवपाची गरज आसा. कितें जालें हांगासर कितें प्रॉब्लेम जालो? काल अचानक पावस आनी वारें येयलो आनीक झाड लागलें आनी शॉर्ट सर्किट जालें आनी मागे हांगा गायी घालपा हो सगळो गवत आसलें तो सगळो उजो लागलो. उजो लागून सगळे काबार जाले मागेले. अंदाजे कितली एरिया सुमार आसा ही आतां? ही सादारण 5,000 हेक्टर आहा. आनीक हेचो कसले तरेचे पालो हो CO4 म्हणटा गायी आमी घालताय ग्रास तो मागीर हांवें रोवलो तो फुल्ल हें जाला लासून गेलो. अंदाजे कितले सुमार नुकसाण जावंक शकता? एक 30-40 हजार नुकसान जालां. मागे मिशीन आसलें हांगा पायपां आसली सगळी जाळून सगळी गेले. आतां तुजे कितले गायी आसा सुमार? मागेले आतां 20-25 नग आहाय गायी. आणि ते डिपेंड सगळे हेजेर चलताले काय? हय हय हेजेर चलताले म्हळ्यार पालां आमी घालता न्ही गायी खातीर सगळे करताले पूण हे अचानक काल हे वाऱ्या आनी झाडां लागून ही सगळी तारी शॉर्ट सर्किट जावन सगळें लासून गेलें मागेले.
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. रवींद्र भवन फिल्म क्लबाची आयज घोषणा जाली. 1000 फारीक करून फॉर्म घेवपाचो. एका हजारात वर्सभर 20 फिल्मांचे स्क्रीनिंग करपाक मेळटले. रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालकान सांगले. मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे नूतनीकरण चालू असले. थिएटर 22 मेक परतून सुरू जातले अशी तालकान माहिती दिल्या. गोंयान कलाविष्कारा खातीर सरकारान रवींद्र भवनांचे प्रकल्प उबारिल्ले. बहुतेक इमारतींची रोखडीच अवतिकाय जाली. थिएटरांनी कार्यावळी करप्यांच्यो कागाळी आयकपाक येवपाक लागल्यो. मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे काम केले, पूण आता ते परत सुरू जाता म्हणटकच तियात्रिस्टांनी समाधान उक्तायला. We will see that it will be handled within 8 days. So ह्या तरेन आमचे रवींद्र भवन ऑडिटोरियम इज बॅक इन एक्शन नाव सगळे तरेचे आणि विथ सम एडेड थिंग स्पेशली फॉर दीस हाका फिजिकली ते कोण पळय डिजेबल पर्सन तांचे खातीर. नाव फ्रॉम वी आर नाव टुडे वी आर अनाउन्सिंग द रवींद्र भवन फिल्म क्लब. द फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसायट दिल्ली आसा कोण तुमकां येतले. Right? So you have to pay 1,000 rupees membership for that. Our Ravindra Bhavan Film Club is an affiliated film club. Right? So ताका लागून आमकां film दाखोवपाची permission आसा. So with that 1,000 membership, yearly membership, will be screening minimum 20 films. This will also include many mini international film festivals. Also we are trying to get the national award film festival of every year here in Margao, so people can see what cinema is going on in India and all over the world. So new filmmakers खूबशे आसात, youngsters, they are coming up forward. तांकां एक opportunity मेळटली बाबा फिल्मां कशी आसता, how it is done. गोंयान एके वाटेन कला अकादमीची वाट लावन सोडल्या असे आरोप कलाकार करतात. दुसऱ्या वाटेन रवींद्र भवनाचे काम कलाकारांक जाय ते भशेन केला अशें म्हणत तियात्रिस्टांनी राजेंद्र तालकाचे कौतुकय केला. आयकात. विशाल पोत्तोन रवींद्र भवन ओपन जाता देखून आनी ऑल थँक्स टू आवर चेअरमॅन मिस्टर ताला कित्याक तेंणी चड काळजी घेतली आनी तें काम इतलें फास्ट केलां आनी सगळे तियात्रिस्तां कॉन्फिडन्सान घेवन केलां. स्टेज केल्या की स्टेज परतून केल्या आनी टॉयलेट्स केले, साऊंड सिस्टम बरो AC वा सगळें बरे भाशेन केलां आनी हांव मागोतां लोकांक तें लायक जातलें अशें म्हाका दुबाव ना. सो हांव चड थँकफूल आमचे चेअरमॅनाचें कित्याक तेणें आमकां सगळें तियात्रान कॉन्फिडन्सान घेवन केलां. पयलीं तियात्र करता आसतना कितें डिफिकल्टी कितें फेस जातालो तुमकां? पयलीं सगळी डिफिकल्टी असो फेस जाताली चड आनी स्टेज सारकें नासली, वयर सकयल आसली आनी साऊंड सिस्टमूय सारकें ना. एक सायड चल्ल्यार दुसरी सायड चलनासली. AC प्रॉब्लेम आसले. ही सगळी प्रॉब्लेम आसले. भितर आमकां भितर ग्रीन रुमाक कांय आयकूंक येनासलें. टॉयलेट सारकें नासलें, भायरूय टॉयलेट सारकें नासलें. सो हें सगळें आतां तेणें बरे भाशेन केलां. बरेंच जाता आनी लोकांकूय त्रास आसनाय. आयज आमच्या 22 तारखेसान ओपन जाता आनी आमी कालतान थँक्स करता आमच्या तालक बाबाक कित्याक चेअरपर्सन आसा आनी ताणें बरें काम केलां, बरो वावर केला. आमच्या पासबुकान सदांच मिटींग घेता जाल्यार सगळें आमच्या लागीं विचारून तो सगळें फुडें वता. देखून हांव तालकाक आनी आमच्या कला अकादमी सगळे स्टाफाक सॉरी कला अकादमीन आमच्या रवींद्र भवन स्टाफाक हांव कालतान दिवं. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. चांदर स्पोर्ट्स क्लबान मडगांव स्पोर्ट्स क्लबाक हारायलो. 1-0 अशा गोल फरकान ही रंगतदार मॅच सोंपली. स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीन घडोवन हाडिल्ले दवर्ली पंचायत खेळामळार जाल्ले दुसरे सेमी फायनलीन मडगांव स्पोर्ट्स क्लबाचेर एकूच गोल करून चांदर स्पोर्ट्स क्लबान 2024चे 15वी दवर्ली कप फायनलीन सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुरेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. आयएमडीन शेनवारा येलो अलर्ट सांगला. गडगड घालत वाऱ्याच्या सांगातान पावस हजेरी लावपाचो आसा. कांय कडेन विजय पडूं येता. लोकांनी उक्त्या सुवातांनी आनी झाडां पोंदा रावपाचें टाळचें. हवामान विभागाचो सल्लो. शेनवारा गसगशीत पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण फक्त सांजे वेळा आनी उपरांत राती पावस पडपाची अपेक्षा आसा. दिसाच्या पयल्या अर्धांत मळब निवळ आसतलें. चडशा वाठारांनी चडांत चड तापमान 35°C आसतलें. दनपार मेरेन आर्द्रताय वाडटली. वातावरणाचें तापमान 40च्या सुमाराक आसतलें. 18 तारीख मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट. गडगड आनी खर वाऱ्या सांगातान पावसाची शक्यताय. पावसाचो अदमास 23 मेरेन वाडयला. शेनवारचे तापमान 35 आनी 26°C. शेनवारा सकाळीं धुकें. गोंयचे दर्यादेगांचेर बोटधन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.